नियाळून भक्ती ताळे उबारला याना गाता नव्या भव्या संघाता मेळो अर्धा बलिदाने भेटयता मग तुझो नियाळून भक्ती ताळे उबारला याना गाता संसारी काढलो ताजे वरवी आमकां सोडला ताजे मिसा मंडळून व्हरून तुवें केलाय आमच्या लोळ्या देखून उपकार तुजो आवडटा मोगान तुज्या गिगर म्हूण मागता तुझो आवडटा मोगान तुज्या भितर म्हूण मागता नव्या भव्या संघाता मेळो अर्धा बलिदाने भेटयता मग तुजो नियाळून भक्ती ताळे उबारला याना गाता भाव भयणीनो आमचो मोगाळ गोळी बापू अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली क्लिफोर्ड डिसोजा आज पहिल्या पावटी हे कॅथेड्रल तांची फिरगस्ती ते विगार हांगाचे आज अधिकृत भेट मातनी आमी तांकां सर्वांच्या तर्फेन स्वागत केलो आनी वेळार तुमी आयल्यात आनी आमचे संगी हांगासर हे अर्गामीस ते बलिदान भेटयतले तांकां तुमच्या म्हज्या तर्फेन मायामोगाचो गौरवाचो हांव स्वागत येवकार मागतां आयच्या ह्या मिसाचे इरादे बरे आसात सांजे वाडो सांजूजीचे पात्रोन जावन काणगेला एडबेटो वाड्यान तांच्या वाड्याचे फेस्त आनी रेशन डिसोजा आपलो पयलो कुंभार तो काणगेता कल्याणपुरी वाडो आनी मिलार मायेच्या मानाक दितात केनेथ आर्नोल्ड डिसोजा कल्याणपूर बी रिझल डिसोजा कल्याणपूर ए हेनरी मारियो रॉड्रिगेज सांतकेटे बी आल्फ्रेड आनी देब्रा डिसोजा एडबेटो कैथलिक सभा कल्याणपुर फेल्सी लुइस मिलाग्रिस बी लेनिन आनी देविया डिसिल्वा उपूर बी शेरन आनी शनान्या डिसोजा तोनशे आनी सांत आंतोनी जमाना दिता रोशन डिब्बल डिसोजा कल्याणपूर ये आनी आमच्या फिरगत घरांचे इरेता पासून आमी सर्व सांगाता पवित्र सवळार आमी मागया Amen.
शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाचनो पास्कांच्या ह्या संतोषाच्या आयतारा सोम्यांचे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जाल्या. आयची देवस्तुती देवाचेर आनी सोम्यांचेर खरो विस्वास दवरूंक संदेश दिता. आज आम्हा देवपर्जेक दौडतो संभ्रम. पयल्यान आमचो नवो गवळी अदीक मानादीक दोतोर लेस्ली क्लिफॉर्ड डिसोज आमच्या सभेन आपले पयले मिसाचें बलिदान ह्या आमच्या कथेद्रलांत भेटयतना आमी फिरगज कुटुंब सभे तांकां स्वागत म्हणटा. सर्वेस्पर देव तांकां बऱ्या भलायकेन बरूं आनी आपल्या गवळीपणाची मिसांव बळ्या आनी कलत्या काळजान करूंक तशें जियेवंक आपल्या कुरपेचें बेसांव तांचेर वतो म्हूण मागया. दुसऱ्यान आमचे सहाय्यक याजक मानादीक बाब प्रदीप कार्डोजा आपल्या 4थ्या वर्साचो याजकी दिक्षेचो वर्सुंगे संभ्रमतात. ह्याच कथेद्राल देव तेंपलांत मणियातपणान लाबून सुफळ मिसांव करच्या संदर्भी देव तांकां जतनेन बाळगून दवरून सदांकाल तांकां भलायके बरीत मिसांव फावो करूं. तर दिनवासी काळजान त्रिएक देवाक वाकणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटो घेवया. संगातच मागया आमी आज पयल्या फावटी जेजूक आपल्या काळजान घेवच्या रिशेना पसत ताणें जेजूच्या मोगान बरोवन त्या जेजू सारकें जावच्या खातीर संगातच मोगाचे न्हू आयची देवस्तुती आमकां म्हणटा. सोम्याची वाट आमी धरूंक आसा. सत आमी जाणा जावंक आसा. जिवीत आमी जोडूंक आसा. ही आमचे थंय कार्यगत करच्याक ह्या बलिदाना वेळी मागता आसतना आमी सगळी अस्कत आनी पातके म्हण वळखून मावनपणी आमच्या पातकांची दूख धरया. आमचे उणेपण वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्व बेनार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. शांती
देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे सोरवें तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजी आपणायलेलें भुरगीं केल्याय, तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कणबळायेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाचें दाय सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता निरास वटसलयता ससनाच्या ससना. देवदूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वयतलो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपला विधवेची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण देवदूतांनी सगळी जमात आपूण तांचे लागीं म्हणले, आमी देवाचे उतर परगट करचे काम कुशीन लोटून खाना जेवणाची खबर घेवची सामान्य. देखून बाबांनो, तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातांत पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हे काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामान खर्चिता. ही आलोचन सगळी जमाताक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. बाबर्तान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्टेफनाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, हर्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी देवदूतां मुखार उबे केले. देवदूतांनी पयले मागणी केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतर आतां विस्तरत गेले. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी हो बाबत घेतलो. देवाचे उतर हे जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. नीतिवंतानो, सर्वेस पोराक उल्हासाची गीता गाया. विधेयकांच्या कसली स्तुती सोपता. विणे वाजून सर्वेस पोराक वाकणा. दासयांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस पोराचे उतर करेन स्तरे. सगळी ताची कर्तुवा विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो
तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुझी दया सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक हासलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बोलवस्तानांचे जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवाडटा दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुझी दया जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुझी दया सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप भावा भयणींनो सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हूण विंसून काडलेलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितालो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजे पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुला फातर विंसून काडलेलो आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदीस लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजायकी मोलादीक पूण सतमनिना तांकां बांदतलांनी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो तोच मुलाचो फातर जालो आदलातलो तसलो फातर तो पडो करता तसली शिळा तो अशें उतराक फाळो दिवन सतमानिनान ती ह्या फातराक आदलोवन पडतात हें तांकां देवाचें निर्मोणें पूण तुमी विंसून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज घेतलेलो लोक काळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्य तुमी गजेजे म्हूण ताणें तुमकां विंसलान देवाचे उतार हे देवाचे वडकार म्हजी मरिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापाशी विसरूंक जायना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेरय विस्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात
नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयल्यान सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसशाक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. थॉमस तोळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वयताय तें आमी जाणा, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तर फिलिपान ताच्या लागीं म्हळें, सोम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मो? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हण तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयता तीं उतरां म्हजेच तकीच हांव उलयना, बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमानदा. वय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणीय सतमानदा. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकय वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वता. देवाचें उतर हें. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबां भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा आनी मस्तपटी आमी ती वापरता. ईस्ट ऑर वेस्ट, होम इज द बेस्ट. उदेंती वा अस्तंत पूण घर जावन आसा श्रेश्ठ. आतां आमी सगळीं आमच्या आमच्या घरांत हांव आयल्या वयमू आनी आमच्या आमच्या घराक आमच्या घराची वाट आसा. ती वाट आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. ताच्या घराची वाट कळीत नातली कोणीय ना. जर कळीत नातली आसा तर तें तांचें घर न्हय. पूण हांगा मिलार कॅथेड्रलांत इतलीं कुटुंबां आसात, पूण हर एकल्याच्या घराचें ती वाट हर एकल्याक कळीत आसा म्हण सांगूंक जायना. साबारांक कळीत आसूंक पुरो, विगाराक कळीत आसूंक पुरो, कित्याक बेजमेनाक ताका घेवन वता. काजी तराकी कळीत आसूंक पुरो, पूण म्हाका कळीत ना कित्याक हांव आयला मात्र. पूण तुमचे पैकी साबारांक कळीत आसा. देखून आमच्या आमच्या घराक आमची वाट आसा आनी आमकां हर एकल्यांक मोगाचें जावन आसा आमचें घर. तें घर बांदून हाडच्याक, रोपीत करच्याक आनी त्या घरांत वस्ती करच्याक आमी जायतो त्याग करता, मेहनत करता. वी लव अ होम. हें फट न्ही. आतां मिस जालें खंय वतात तुमी? थोडी हॉटलाक च्या पिवंक वतात की म्हणून, पूण चडावत आमी घरा वेता. खंय गेले निमाणे घरा गेल्ल्या वेळार हाय्यो पावलो न्ही पावली न्ही म्हण जाता वय मो. देखून तें घर, देखून ह्या घराची वाट जायते रितीची आसा. थोड्या घरा वेता पापाची आसल्या ती मातयेची वाट वय मो. आनी इल्लेशे ग्रस्त जाल्यार जावं पुरो, ते इल्ले इंटरलॉक घालात. मागीर इल्लेशे पयशे आसात तर कॉन्क्रिटांनी घालून सोबायल्या वाटो वेगळ्यो आसात. आमच्या आमच्या घराक जाय जाली वाट आमी करता. ह्या वाटे विशीं आमी जायते उलयत,
पूण आयची देवस्तुती जेसू मुखांत आमकां सांगता आनी एक वाट आसा, त्या वाटेन सगळ्यांनी वचोंक आसा, त्या वाटेन सगळ्यांनी चलोवंक आसा. ती मातयेची वाट न्ही, ती इंटरलॉकाची वाट न्ही, आनी ती कॉन्क्रिटाची या सिमेंटीची वाट ही न्ही, ती जावन आसा जिविताची वाट. आनी ती जिवीत दिवच्या एकलो मात्र जाण आसलो तो आयिल्लो, तो जावन आसा सडवणदार जेजू क्रिस्त. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकली, मस्तपटी आयकल्लीं उतरां. त्या जुआंवची सुवार्ता 14वो अध्याय 6वी ओळ. हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. देखून कसली वाट ती सोम्यान हाडिल्ली? पयल्यान पयलें सोम्यान मात्र ती वाट दाखोवयेत, कित्याक सोमी मात्र त्या घरांत हांगासर भुमीक आयिल्लो. ताका एकल्याक मात्र ती वाट कळीत आसली आनी ती वाट घेवन तो आयलो. देखून जुआंवच्या सुवार्थेंत 3रो अध्याय 16वी ओळ भोव अपुरबायेन मस्तपटी आमी आयकल्या. आनी कसली वाट ती? वाट ती मोगाची. आमी म्हणटा देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव. देखून देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो आनी तो आयलो. ताणें एक वाट घेतली ती मोगाची. देखून मोगान तो आयिल्लो कोणाकी नाश करच्याक न्ही, पण हर एकल्याक सस्नेक जिवीत लाभोवच्याक. देखून सत आमी म्हळें वाट, सत आनी निमाणें जिवीत, ते जिवीत दिवच्याक तो आयिल्लो. देखून त्या सुवांच्या सुवार्थेंत 10वो अध्याय 10वी ओळ कितें म्हणटा? जिवीत दिवच्याक आयिल्लो, भरपूर बरोवन वंतोच्या मापान तें जिवीत दिवच्याक आयिल्लो. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, पयल्यान पयलें देव ह्या संवसाराक एक वाट दाखयता, ती वाट मोगाची वाट. आनी दुसऱ्यान जावन आसा ती वाट बरेपणाची वाट. गॉड इज गुड म्हणटा देव बरो. आनी आमी आयकता आंजाळ दोतोर अक्विनाचो सांत तोमास कितें म्हणटा? तो म्हणटा सुप्रीम गुड. आयकलें मो? सगळें देवाती उब जाता देवच बरेपण, आनी त्या सगळ्या बरेपणाचें मूळ जावन आसा देव म्हणून. देखून टोटल गुड, संपूर्ण बरो. देखून देव बरो म्हणटा. आनी तेंच आमी आयकता मातेवाच्या सुवार्थेन 5वो अध्याय 40 आनी 8 ओळ कितें म्हणटा? जसो तुजो सर्गींचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी बरी जायचे. देखून ही वाट जावन आसा मोगाची मात न्ही, संपूर्ण बरेपणाची. आनी देखूनच पेद्रू धर्मदूतांच्या कृत्यांत कार्नेलाच्या घरा गेल्ल्या वेळार सेर्मांवदीन अशें म्हणटा. त्याच धर्मदूतांच्या कृत्यांत 10वो अध्याय 40 आनी 8 ओळ कितें म्हणटा? नाजरेच्या जेजूक देवान पद्वेन आनी पवित्र आत्म्यान मागलो आनी तो सगळें बरें करीत गेलो. देवसार धांवडयलो आनी ताणें सगळें बरें केलें. देवाच्या मिसांव मोगाच्या भावा भयणींच. आनी देवान दाखयली ती वाट मोगाची आनी बरेपणाची. देखून तो बरेंपण करमंत वेता. आनी तिसरें जावन आसा ती वाट सेवेची. जर आमी मातेवाची सुवार्ता वाचली आयकता तर 20वो अध्याय 28वी ओळ कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा मनशा पुती ह्या संवसाराक आयिल्लो हेरांनी ताची सेवा साखरी करी जाय म्हणून न्ही, ताणेंच हेरांची सेवा साखरी करच्याक. देखून ती वाट जावन आसा सेवेची वाट. देखून त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. आनी निमाणें तितलें मात न्ही, ती वाट सताची वाट. आनी कित्याक ती सताची वाट? कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं सतमानता म्हणटा. क्रेदो आय बिलीव. सतमानता म्हळ्यार खालें देवाक हांव सुरू करता आनी निमाणें ससनाच्या जिविताक आमी पाव जाय म्हूण मागता. देखून आमचें सत मानता. आय बिलीव दॅट इज द ट्रूथ. आनी सत इतलें जावन आसा आमचो देव कोण, त्या देवाचें मिसांव कितें, देव ह्या संवसाराक कित्याक आयलो, आनी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें, आनी हातूंत कितें आटा तें सगळें सांगून जाल्या उपरांत निमाणें आमी सांगचें ससनाच्या जिविताक. देखून निमाणें आमकां मेळटा तीच वाट, सत आनी जिवीत. देखून देवाचें उतर ह्या देव जावन आसा ससनीक जिवीत म्हणून ती जिविताची वाट. देखूनच आज रिशन पयलो कुंभार घेता
आनी जो आमच्या सुवार्ते गेल्यार 6 अध्यायांत 25व्या वळीत हांव कितें आमी वाचता जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो खंयत हांव तो आयलो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी मान्य केलें पण हो उंडो कोण खातात ती ससनाची येतली म्हणून देखून आज हो पवित्र उंडो ह्या सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो आसा तो तुका आनी म्हाका जिवीत दिता ससनेक जिवीत दिता अशें पवित्र पुस्तकांत जायते संगती आसात आमी ते पळोवयेत वाचयेत आनी आमच्या जिवितांत ते आमी घालयेत देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत सोम्यान एक आमकां वाट दिल्या वाट पयल्यान पयलें ती मोगाची वाट दुसऱ्यान ती बोरेपणाची वाट तिसऱ्यान ती सेवेची वाट चवथ्यान ती मोगाची वाट हे सगळें आमी नियाळ करयेत आनी जावयेत आनी त्याच कारणा खातीर आज आमी कितें आयकता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर पेद्रू कितें म्हणटा त्याच ताच्या पयल्या पात्रांत तो अशें म्हणटा अध्याय 2 आनी ओळ 9 तुमी विंचून काडलेले पर्सा रायाल याजक वर्ग पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक पयल्यान पयलें आमी विंचून काडलेली पर्सा वी आर ए चोजन रेस हांवें सांगेत गी मिलारची फिरगज काथेद्रलाची फिरगज ही देवान विंचून काडलेली पर्सा कोणी काय म्हणनात तुमी विंचून काडलेली न्ही दिसता दामडेली पर्सा आमी सगळे विंचून काडलेली पर्सा देवाक चड मोग आशे देखून तुमी काथेद्रलांत आसात ह्या पवित्र देव टेंपलांत आसात पयल्यान पयलीं आमी केदाळे उडास करीसय म्हज्या घरांत हांव देवाच्या घरा येता आसतना हांव कोणी हेरां बरी न्हय हांव एक विंचून काडलेलो व्यक्ती एकलो न्हय पर्सा देखून आमी सगळीं मोगाच्या भावां भयणीनो हांगा एक कुटुंब जावन येता कित्याक पयल्यान पयलें उडास करीसय आमी विंचून काडलेली पर्सा दुसरें आमी रायाल याजक वर्ग कित्याक म्हळ्यार आमी सगळें बलिदानां भेटयता देवाचें आराधन करता देवाची स्तुती करतात आज आमी इतली जाणां हांगासर आसा तर हाका कारण एक आमी सामान्य रितीन आमी म्हणटा कॉमन प्लेस म्हणून आमी सगळीं एक जावन देवाक अर्घां दिता बलिदान भेटयता ताची स्तुती गायता ताका आमच्या काळजान सेवता आनी ताचे बरी जावन आमी आशेता लालयता आनी मागता ही आमचे भाग म्हणयेत आनी तिसऱ्यान आमी एक पवित्र राष्ट्र होली नेशन कित्याक पवित्र स्नाना मुखांतर देवाची भुरगीं जाल्या सगळीं पवित्र देखून तुमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां देव बांदनिरा म्हणटात आनी आयच्या पयल्या वचपांत ती आमी आयकलें आमी जिवे फातर जिवे मंदिर जिव्या फातरांत आनी जिव्या मंदिरांत आत्मो आसा फातरांनी बांदल्या मंदिरांत ना देखून एक घर आसा तर त्या घरा मनशान तर ते आमी घराणें म्हणना हांव कित्याक मनशां आसल्यार मात्र तें घराणें जाता तशेंच एक बांदप मजबूत आसल्यार देव पर्सा नांतर तें मंदीर जायना कित्याक देव पर्सा आसा मोगाच्या भावा भयणीनो तें जिवे मंदीर आज तूं आनी हांव आमी सगळीं पवित्र पर्सा देवान विंचून काडलेली देवाक चड मोगाची रायाळ आमी याजकी वर्ग आनी पवित्र राष्ट्र आनी माणे पेद्रू कितें म्हणटा अशें म्हणटा देवान आपलेंच दायज करून घेतलो लोक दायज म्हळ्यार पोसेशन म्हणटा आपलोसो हिज ओन वी बिलोंग टू गॉड नन ओनली टू गॉड आमी देवाची भुरगीं देवाक मोगाची देवाचें दायज इतलें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आयची देवस्तुती आमकां इतलेंच म्हणटा हे म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां देवान एक वाट दिल्या त्या वाटेर आमी चलता गे म्हणून चला जाय तर आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करी जाय देखूनच जेजून म्हणलें ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणून आनी क्रिस्ताचो पाटलाव मोगाचो पाटलाव देखून आज आमी वेता आसतना आमच्या घरा सोम्याचो मोग घेवन वचा जाय जायते संगती आमचे थंय आसात पूण ते आमी कितलेंय काणयेत नाजाल्यार वयर गेले थंय सांती आसा सांते तावणे वर येत पूण मोग आमकां सांतेन मेळना मोग आमकां मनशां तावन मेळचो जर आमी एकामेका मोगांची रावतले आमी देवाची भुरगीं न्हय मोगाचे साक्षी न्हय देखून मोग आमी करया कितलो मोग करूंक जाता मोगाच्या भाव तितलो मोग करा कित्याक मोग केल्ल्यान
देव तुझ्या आनी म्हज्या सांगता आसा म्हणले रोसवात हांव तुमकां हर एकल्याक दिता म्हणटा सोमी. दुसऱ्यान बरें करा म्हणून, बिकॉज गॉड इज गूड. एका बऱ्या मनशाक पळयतना आमकां कितली खुशी जाता न्ही. वॉट ए वंडरफूल पर्सन, हाऊ लवली इज, सो गुड. ती उतरां आयकतना कितले आमच्या काळजा मनाक गादोशी जाता. तुमचे विशयी कोणी म्हणटात की वतून म्हाका थोडे फाटी म्हणटात कांय संभ्रम असो, ओ कितलो बरो पाद्राब, ही कितली बरी सिस्टर, ती कितली बरी माम्मा, ओ कितलो बरो डाडा, पुरा म्हणटा केदाळा सन्मान आनी करूंक आसता सांगाच येता पडटा. पूण ते नासतले बरा कोणी सांगता की पळयचे भलायकी मागतना सांगतात. पूण हेरा भलायकी सांगाचे, भलायकी मागतना अप्रूप सांगचे न्हय. बिकॉज इट शूड बी पार्ट ऑफ अवर नेचर. आमच्या सैमाचो एक वांटो जायचे तें बरेंपण. तिसरी सेवा, सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणटा हांव. आनी आमी क्रिस्ती परसा बागेवन कित्याक आमी हर एक संगतींनी सेवा करता. फाटल्या दिसा वर्दी वेळार म्हज्या पळयली कितली सेवा तुमी केल्या. अपुरबायेची सेवा, हांव कोण गी तुमी कोण गी, पूण क्रिस्ताचे केदाळ आमी जाता, आमी एकामेका मोगाचे आनी वळखीचे जाता, पवित्र जाता, क्रिस्ता खातीर कसलीय सेवा करता, त्याग करता. भोव अपुरबायेन तुमच्या रेक्टरान पाद्राबांनी तुमी हर एकल्यानी ही अपुरबायेची सेवा सगळ्यांक दाखोवन दिला. कित्याक ही सेवा करूंक एकच एक कारण, क्रिस्त तुजे आनी म्हजे थंय जियेता. आनी माणे मोगाचे न्हू सत केदाळे आमी म्हणटा, सत बुडाना म्हणटा, पूण ते वैत दिसाचे न्हय, बुडाना वय. आमी वैत दिसच्या बरी जियेल्यार, वैत दिसच्या बरी उलयल्यार, ते सत आसल्यार आमी खंडीत जावन ते सत बुडानातल्या बरे हर एकल्यांक दाखयता. पूण आज काल सतान जियोंक बारीक कश्ट, नितीन चलोवंक बारीक कश्ट. कित्याक जायतो त्याग करी जाय पडटा, जायते आयकोंक मेळटा. पूण क्रिस्त एकलो मात्र त्या सताक रावलो. सत म्हळ्यार कितें म्हण सावळ उडयलें पयलें हातान. आनी जेजून ताच्या जिणये मुखार दाखयलें. सत म्हळ्यार जिविता खातीर हर एकल्यांक जीव दिवच्या खातीर आपणाकच त्याग करचें. देखून मोगाचें तें जावन आसा सत. आपणाचें म्हणलें की नासतना हेरां खातीर आनी बरेपणा खातीर आनी मोगा खातीर जियोवचें तें जावन आसा सत. निमाणें सस्नेक जिवीत वय जेजू सर्गींत हांव देंवन आयलो ती वाट दाखोवंक. देखून आज आमी तीच वाट धरया. कित्याक ती वाट आमी जाणा जावंक जाय तर आमी मोग कितें म्हळ्यार जाणा जायचें. ताच्या उपरांत आमी बरेंपण म्हळ्यार कितें म्हूण जाणा जायचें. सत म्हळ्यार कितें म्हूण जाणा जायचें. आनी सांगता सेवा म्हळ्यार कितें म्हूण जाणा जायचें. कित्याक हें सगळें आमी जाणा जाता. ती वाट आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पायता. आनी केदाळा ती वाट आमी जाणा जाता मोगाचें न्हू तें सत. देखून हांवें म्हळें पयल्यान पयलें आमी वाट धरया, वाट ती सोम्याची. आमी सत जाणा जावया, सोम्यान तें उगडापें केलां. आमी जिवीत आपणायया, सोम्यान तें तुका आनी म्हाका दिलां. केदाळ हें आमी स्विकार करता. तोळणी जा की आमी देवाक चड मोगाची ताणें आमकां घेतलेली ताची परसा जाता. आनी आज विशेश जावन रिशन पयल्या पटीची चूक घेता. आनी आज तूं कांयतच तूं देवाक मोगा आसो. देव तुजो मोग करता. तुजे थंय देवान बरेंपण घालां. तुजे थंय मम्मी डॅडी आनी हेरां सांगता आपुरबायन जियोवची सकत ही घाल्या. आनी तितलें मात न्ही, जेजू आज तुज्या काळजांत येता आनी तुज्या सांगता रावता आनी म्हणटा हांव सर्गींत हांव तुज्या काळजांत रावच्याक आयला. देखून जेजू केदाळे नाका म्हणा नाका. आनी ताणें दाखोवची वाट आपले तातूंत इल्लीशी तुजी डॅडी मम्मी मोगाची दाखयतात. पूण सगळी वाट दाखोवची जेजून मात्र. देखून ती जेजूची वाट तर, जेजूचो मोग कर, जेजू तुज्या काळजांत दवर अँड यू वील बी लायक एनदर जीसस. आनी तें पळोवंक आमकां हर एकल्यांक खुशी. देखून तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या आशिर्वादान बरो, ताच्या वाटेन चलच्या सकत आनी बळ आमकां दिव. ताचें सत आमी समजाशें करूं. निमाणें आमकां हर एकल्यांक ताणें आसा केलें तें सस्नेक जिवीत लाभोवंक. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्व देवा बापा स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या अरस्थानाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच आमच्या सुम्याक तो पवित्र नरी गर्भी समावलो. औंकवाद मडयेंत औंसल मालो. पॉन्स प्लतिकाल ताणें कस सुसले. ताका कुर्सार सोडलो.
तो मेलो अंतकानिकी पिलो तो मेल्ल्या मोदेन देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो सर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे मोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो देवाच्या मोगाची भुरगीं आमी ताणें विंचून काडलेली पर्सां आमचें बरेंपण तो आशेता देखून आमची मागणी त्याच बापा समोर दवरया. मोगाळा बापा पोत सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू संवसाराच्या उजवाडाक लक्षिलान वळखून क्रिस्ताचो उजवाड पेल्यांक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेवन कर म्हण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे अडलते सलोंच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी सतानितीच्या मोगाच्या आनी शांतीच्या वातावरणांत उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक प्रेरण दिवच्या तांची मोत उजवाडाय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पुय स्नाना वेळार आमकां मेळ्ळलो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दळबारांच्या दन्या आमच्या नव्या गवळ्या लेसली सोजा पसोत आमी मागता हांव. तांकां राख आनी सांबाळ बऱ्या भलायकेन बर बोळ्या आनी काळत्या काळजान मायपासी गवळी जावन जियोवन सोम्याचे वाटेन परजेक सोलोंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जिविताच्या उंड्या जेजुराया आयच्या दीस क्रिस प्रसाद संस्कार स्वीकार करच्या रिशन मेरीज डिसोजा भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस स्वीकार करच्या ताच्या वाटांनी चलोवंक मौल्या बरीचशे गुणी जिनी जियोंक आनी दिसान दीस क्रिस्ताचो खरो अनुभव जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हाजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी उजवाडान जियोन पेल्यांक वाट दाखोवचे जलते दिवे जावं तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विशेष जावन मागया बाप प्रदीप काडोसा आपलो 100व्या वर्साचो ताच्या ह्या जागी दिक्षेचो दीस संभ्रमतना ताच्या ह्या जागी जिवितांत समर्पीत जिणी देवाचो मोग देवाच्या परजेची सेवा अशें उर्बेन बरोवन तशेंच मागीर आमी सर्व ह्या जागांत धर्मिकां पासत कितें मिसांव तांणी स्विकार केला कितें आपोवणें देवान तांकां दिलां तांच्या देखी बरी जिणये वरवीं सगळीं देव पर्सां पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक बोवार्थाचें सत तांणी एकामेकाक शिकोवंक आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटे कुशीन हेरांक व्हरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता आसतना आमची खासगी प्रार्थनाय बापा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली प्रार्थना स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं माझ्या स्पिरिता मोगारी मैपसा आणि काढून आया बाबा मी गोड मोगा हल्ले गोडी भेटून दिता की कोण आमचे जीवन होवीत करे जिणे बाबा तुझ्या वडा मोगा सगी देण्यानी कर आमचे जीवन पावन स्वीकार कर तू ये मोगाळ बापा किरकोळ गाडी उपसिताव तुका सेवेन आनी त्यागात मोगानी मैपसा भेटयता वास बापा तुका आमी व्हडा मोगा सेवेन आनी त्यागात मोगानी मैपसा भेटयता वास बापा तुका आमी व्हडा मोगा स्वीकार कर तू ये मोगाळ बापा किरकोळ गाडी उपसिताव तुका सेवेन आनी त्यागात मोगानी मैपसा भेटयता वास बापा तुका आमी व्हडा
पसार मेळटयता वास बापा तुका आमी व्हडा मोगान म्हज्या भावा भयणीनो ही म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात सस्नच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या यज्ञीकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय देखून तुज्या विंचलेल्या यज्ञीक परजेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान कणवळेन मानून घे क्रिस्त आमच्या सुम्यावर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वे
सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शाराती सावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एक तांबली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सस्नाक आसा जिवतो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाचे इस्सर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मारण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut purgatuya. Sumya Jesu, tuje maran, ami samaram ta, tuje puna. जीवन होऊन आम्ही
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वोंडो आनी चळवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमेस्ता पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, लेस्ली क्लिफर्सस आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त तांची दया करून मागता. अंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो पती भगवान तुझे भगवान धम दुतान सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याचे शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. मोगा सुगुट जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ते ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे आसलेले सुभागी सोमया क्रिस्ते म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. सागोरा जीवित तारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मिक घटाय लागूनच्या सडवणारा आमच्या बसणारा आत्मिक घटाय लागूनच्या सडवणारा सागोरा जीवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मिक घटाय लागूनच्या सडवणारा
बसणारा पत्नी घटायला भोवच्या सर्व वंडारा म्हज्या काळजांत आयलेल्या मुगाळा जेजू हांव तुका अर्घ दिता. आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर जेजू हांव तुका दिनवासता. जेजू तूं सदांच म्हज्या काळजांत राव. तुज्या शांती संतोशान म्हाका तूं मोगान भर. जेजू आसतावन हांव तुका चड आनी चड खाल जावन चलूंक आदार दी. जेजू म्हाका बरी आवय बापाय, भाव भयणी, पदन मदन आनी कुटुंबाच्या सर संद्यांक दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. आज तुका पयल्या फावटी सेवंक तयार केल्ल्या विकाराक, सहाय्यक विरगाराक, धर्मीक भयणीक आनी वडिलांक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. आयच्या दिसा म्हाका तुज्या भुरग्याक ह्या सर्गीच्या जेवणान भाग घेवंक आनी पवित्र एवंकारिस्ताचो साक्रामेंट फावो केल्ल्याक अर्घ दिता. आराधन तुका, होगळप तुका, स्तुतीत तुका, आतां आनी सर्वदा. आमेन. सौम्या वडवी तुझी गाथा, तुझे नाव कणता तुझो मोगनी आणता, तुका हरसिता येदया, तुका नाव वाळता ये सौम्या वडवी तुझी गाथा. प्रार्थूया. कुनबड्या बापा, सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्या. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नफी. दयेकन बसा. मुखल्या हप्त्याची देवस्तुती हे परी आसा. शुक्रारा 8 तारीखेर सांजेर 4:30 वरार आराधना आनी मीस मिलाग्री सी वाडो. शनिवारा 9 तारीखेर सांजे 4:30 वरार संतगट्टे बी वाडो. आयतारा 10 तारीखेर सकाळी 6:30 वरार कल्याणपुरी हे वाडो आनी 8 वरार मीस तेंकबट्टो वाडो. गेले त्या आयतारा मिसार जमो जाल्लें इजमॉल ₹20,650 आणि 50 आणि 7 ₹20,657 उदार मनान दोन दिल्या तुमकां देव बरें करूं. लेंटन कॅम्पेन ह्या करेजमेच्या वेळार उरोवणी करन कवरान तुमी घाल्लें दान हे परी आसा. घर बांदपाक ₹77,350
ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಧಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 1,34,450 ಬಳಕೆ ನಿಧಿ ರೂಪಾಯಿ 2,94,370 तर घर बांदपाक रुपीज 77,350 शिक्षा निधीक 1,34,450 आणि भलाके निधीक 2,94,370 अशे ಒಟ್ಟುಗ್ जमा जाल्लो आयवज रुपये 5,06,170 रुपीज 5,06,170 व ऐवज तुम्ही आम्ही संपदाक उडपीक दान दिला व उदार मनान तुम्ही दान दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आज आपल्या काळजांत पहिल्या फावटी पवित्र देवगिरिस्तांत खरो आदर्शा जेजूक स्वीकार केल्ल्या रेशनाक आमी अभिनंदन पाठयता. ताका फावस्ती तारे केल्ल्या आवय बापय डिंपल रोशन डिसूजाकी देव बरें करूं म्हणटा. रेशनाक प्रत्येक जाण अभिनंदन पाठोवचें. ताचो डॅडी पयशेल्या बैल्या गांवांत आसलो, ताका येवंक बारीक कस जाल्ले, पूण हे तसो भुरगो ताची आशा सदां मिसा आयल्यार आपणाचो डॅडी वेळार पावतलो म्हणलें चिंता. अशें जावन लागलागी 1 म्हयनो डॅडी वेगळी येजय ताणें सुरक्षीत पावाजे म्हणलें ताचें मागणें आसलें आनी तो हांगा मुखार हांगासर मिसाक आसतलो आनी ताच्या मागण्याचो फळ आनी तांच्या कुटुंबाचें फळ जावन वेळार कुमगाराक पावला. त्या देखून रेशन मागणें तुजें थंय आसा. जेजू तुज्या काळजांत आयला. ह्या मागणेचें जिबीत तुवें मुखार व्हरोंक आसा. आज आल्तारीक फुलां दान दिल्यांत डिंपल रोशन डिसूज आनी कुटाम कल्याणपूर ये वाडो तांकां देव बरें करूं. आज आयतार 8 वरांचे ह्या मिसार एडबेट्टू वाड्या वाड्याचो पात्रून सांजुजेच्या मनाक मीज पेटोवन दबाजान फेस्त आचरण केलें. ह्या फेस्ताच्या संदर्भात वाड्याच्या गुरकाराक प्रतिनिधीक आनी समेस्त वाड्याकारांक बरें फेस्त आमी मागता. तांणी देवच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. एडबेट्टू वाड्याचें फेस्त आचरण व वाड्याचें सहमिलन माने झेवियर फर्नांडीसच्या घरा सांजेर 7 वरार आसतलें. वाड्याकारांनी वेळार हजर जावचें. येवच्या आयतारा मेच्या 10 तारखेर सकाळीं 8 वरांच्या मिसाचेर तेंका बेट्टू वाडो आपल्या वाड्याचें फेस्त आचरण करता. सेक्युलर फ्रांसिस्कन वर्दीचो मागण्या आठोव 4 तारखेर म्हणजे फाल्यां सोमारा सांजेर 4 वरार याजकाच्या घरच्या सालांत चलतलो. सर सांद्यांनी ह्या मागण्या आठोवपाक हजर जावंक विनंती आसा. देशजीच्या भलायकी आयोगाच्या मुखेलपणार फिरगेजीच्या भलायकी आयोग संचालकाचें आनी फिरगेजींतल्या नर्सांचें वार्षिक संमेलन मेच्या 10 तारखेर आयतारा सकाळीं 9:30 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत अनुग्रह गोवळी केंद्रांत आसा केला. ह्या कार्याक आमच्या फिरगेजींतल्या सर सेवा दिवन आसच्या तशें निवृत्त जाल्ल्या नर्सांक दया करून हजर जावंक विनंती करता. मेचे 10 तारीख आयतारा सकाळीं 8 वरांच्या मिसा उपरांत ट्राय सेंटनरी हॉलांत कॅथोलीक सभेची कार्यकारी समितीची जमात आसतली. सर सांद्यांनी हजर जावंक विनंती आसा. आमच्या मिलाग्रीस पीयू कॉलेजीक नवो प्रिंसिपल जावन बाब मेल्विन मेंडोन्सा एसचे सोमारा सांजेर आमच्या कॅथेड्रलाक येतले आनी मंगळार थावन पीयू कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन आपलो हुद्दो सांबाळटले. तांकां आमी बरो येवकार मागता. मानादीक बाप प्रदीप कार्डोजाक याजकी दिक्षा लाबून 4 वर्सां संपतात. तांकां वर्दीच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी प्रत्येक जाण तांकां वर्द मेळिल्ली लाभिल्ली ह्याच कॅथेड्रलांत परत तांकां देवाचें प्रत्येक निर्मोणें हांगासर 2 वर्सां तांकां
वरती सेवा करो संतराब तांची सेवा करता असतना सुरवेरच भोवमानादीक वलरीन बँडोन्साचे अकालीक मरण जालें जाल्यार देवाच्या दयेन मिलारमायेच्या बळान ते संतोषान दी सेवाचे जिवीत आनी जियेल्यात आनी आमी सांगाता हांगासर वावर करूंक साथ जालें. ह्या वेळार याजकी दिक्षेचे 4थें वर्स सरमोच्या संदर्भात बाब प्रदीपाक तुमच्या आनी म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या दिसाचे उल्हास पाठयता. मानदी बाब प्रदीप कवडो आजेकार फ्रिगज याजक जावन भोग जावन वेता आसतना तांकां आजेकार पावोवंक वचूंक जी कोण स्वंत वाहनांनी येतात तांणी तांचो संको सोमारा सांजे भितर खड्डाय फ्रिग दफ्तराक दिवचे. पावोवंक येतल्या सर्व आनी 5 तारीख मंगळारा सांजेर 3:15 3:15 वरार हांगासर सिंगाता तांणी मेळचे. आमच्या मिलार कॅथेड्रलाक नवो सहायक याजक जावन मानादीक बाब रिक्सन मंथेरो मूड बेळ्ळे फ्रिगजी थावन मंगळारा मेच्या 5 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार येतले. हांकां स्वागत करूंक तुमी हांगासर येया. मेचे 1 तारखेर सांजेचे कामेली हाच्या फेस्ता दिसा वावरा आयोगातावन सांजेचे इस्कॉलाच्या भवारी नितळाय केल्या. ह्या वावरांत आमच्या फ्रिगजीचे गरिश्ठ दादले आनी थोड्यो स्त्रियांनी ह्या वावराक कुमोग केली. हे संदर्भी 2 अक्रिस्तांव कार्पेंटर्स आमी थंयसर मान केलो. हाजर जाल्ल्या सर्वांक आनी तुमचो वावर दिल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांत फ्रिगजीच्या नव्या घरच्या बांदपा येवजणाक आयिल्लें दान हे परी आसा. ऑजवर्ल्ड लुईस आनी कुटाम तांकां भेट्टू 1 लाख 1 लाख तांणी दान दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटना तांचे देवाचे आशिर्वादा मिलार मायेच्या विनंतेन तांकां लाभो म्हूण आमी मागता. आज आमकां सगळ्यांक संभ्रमाचो संतोशाचो दीस. आमचे गवळी बाप आज कॅथेड्रलाक येवन मीस पेटोवन आमकां आशिर्वाद दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें हांगासर तांचे आशिर्वाद जाल्लेंच ह्या नव्या गवळ्याक उल्हास पटोवचें मोठें कार्य आसतलें. सर्वांनी चुकान आसतना हांगासर हजर आसचें. आतां दयेकर उबे रावा. पयलीं निमाणे आशिर्वाद जाताच सर्व आमी देव तेंपला भितरच हजर जावया आनी उल्हासाच्या कार्याक आमी सर्वांनी सांगाता मेळया. गेल्या त्या हफ्त्यांत म्हाका तुमी फेरवेल दिल्लें आसा पूण 2-3 गरजेची मनशाची नांवां हांवें सोडिल्लीं आसा. आतां हांव सांगून तांकां उपकार पडोवंक आशेता. प्रत्येक जावन हॉलासो मानेस्त रोणी सर म्हज्या वावराक भुरग्यांच्या प्रोग्रामाक सांगातास आयोगाच्या सर वावराक राती म्हणले बरे दीस म्हणले बरे तो जाण पुसून हर एक संगतीने म्हाका कुमो केला. मानेस्त रोणी हॉलाच्या रोणीक देव बरें करूंक म्हणटा. सांगातास बाप वल्लीच्या मरणा वेळार म्हाका कुमो केला अनेकलो मनीस मानेस्त पिटी कंडीस जावनी तसो उपकार बावुरता. भुरग्यांच्या कॅम्पाक दिसपडतो ग्रास मात दवरून उरले नाका फादर भुरग्यां खातीर आसूं दी. शामियाना जावं दी ताचे कल्टना जावं दी पुरा फुंक्याक दिला. मानेस्त पिटी थँक्यू व्हेरी मच. सांगातास स्त्री संघटनाची आयोगाची तशेंच आदल्या गवळीक मंडळाच्या वेळार लितुजी आयोगाची सुकाण घेवन म्हाका कुमो केल्या. रोजी बरेटो तशेंच YCS एनिमेटर मानेस्तीन रीना फर्नांडीस कॅटेकिझम कोऑर्डिनेटर शीला मिनेजेस तुमकां देव बरें करूं. समेस्तांचो उपकार बावरता. म्हज्या 4थ्या वर्साच्या याजकी दिक्षेच्या ह्या दिसा उल्हास पडयल्यार तुमकां देव बरें करूं. दयेकन पेरोव्या. सर्वे स्पॉट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार्थे बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Costa Vigna Rulo Marta Cinie Moira Saga Solta Vila Saibiri Nesawam Chegar Kudmam Chishabit Sambar Vigna Anwaran Rakonwo Costa Dukan Sambar Tudo Vila Saibiri Nesawam Chegar Kudmam Chishabit Sambar Vigna Anwaran Rakonwo Costa Dukan Sambar Tudo Ukal Putra Sobe Aumar Mori Ashirwadi Wamka भगेवन कुर्सचे कुर्बेन परम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मुगाळ भाऊ भयणीनो, ख्रिस्त प्रसाद संस्कार स्वीकार केल्या रिशान या भुरग्याक आतां कोण तांणी बेंतीन आशिर्वाद करून दितेल्या ताचे उपरांत बेगीनच हांगासर आमी आयोजन केले उल्हासाचे कार्य मांडून हाडटले. भयणीनो, लाभला नवो गवळी आमकां आज नांव ताचें अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली सोस. देवाचें योजन जालां सुफळ आनी नीज. मागतां तांकां सुफळ मिसांव सुशेग जिनिये सांस. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सर्गी समदिराक आमी वाखणटाव. नव्या गवळ्याक आमी उल्हासिताव. तांच्या आवय बापेक मान पटोवन परबी पटयताव. हात जोड दिमी मोडोन गवळ्याचें बेसांव आमी मागताव. ह्या बोवर्त्या दिसा गवळीक दिक्षा स्वीकार करून आपलें पयलें अर्गां बलिदान ह्या भोव चारित्रीक नावार्दीक कथेद्रलांत भेटोवन आनी आयच्या दिसा आमचे समोर आसच्या आमच्या नव्या गवळ्या अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड सोस बापांक आमी उल्हासूंक ह्या दिसा हांगासर जमल्या वाजता. आज प्रत्येक जावन हांगासर ह्या उल्हासाच्या कार्याक जमलेल्यांक स्वागत करूंक हांव खुशी व्हरतां. पयल्यान पयलें आमचे मदीं आसात आपलो अमृक हांसो दिवन आनी आपल्या शगुणांनी आनी चलत्या जिवितान आदर्श देख दिवन सोपचेत आसले आमचे गवळी अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली सोस. गवळी बापानो, समेस्तांच्या नांवी तुमकां स्वागत. आमचे मदीं आसात ह्या कथेद्रलाचे रेक्टर भोव मनादीक फर्डिनांड गोन्साल्वीस. रेक्टर बापानो, समेस्तांच्या नांवी तुमकां हार्दिक स्वागत. फिर्गस गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस मेलिनी सिक्वेरा माया मोगासो स्वागत पाठयता तुमकां. फिर्गस गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी मानेसीन एवजीन रेबेल्लो ह्या उल्हासाच्या कार्याक हजर आसात. तुमकांय माया मोगासो स्वागत. 20 बळादीक गवळीक आयोगांची संयोजकी मानेस्तीन प्रेमा लुईस आसात. तुमकांय माया मोगासो स्वागत येवकार. कीर्तन 20:3 म्हणटा, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. पेद्रूचे पयलें पत्री म्हणटा, बी शेपर्ड्स ऑफ गॉड्स फ्लॉक. आज गवळी आसा, शेळी आमी आसा आनी प्रत्येक जावन गवळ्याक मेळोवंक आयिल्ल्या शेळयांक तुमकां समेस्तांक स्वागत सुस्वागत. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हार्दिक उल्हास आनी स्वागत आमच्या नव्या गवळ्याक. उल्हास आनी संभ्रम कथेद्रलाच्या भोंवतणी बरें मागोवन दोन उतरां उलोवंक येतात आमचे रेक्टर भोव मनादीक फर्डिनांड गोन्साल्वीस. मोगाळ मेलार फिर्गज घरानो, या कथेद्रलाचो अधिकृत फिर्गज याजक धर्माध्यक्ष उडपी देशीचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड सोजा आज आमचे सवे येवन
पयलें अर्गामीस भेटयलें आमी तांकां आभारी. 348 वर्सांची चरित्र आसची ही मालगडी फिरगज उडपी देशजेक व्हडलें वरदान आशिर्वाद जावन आज आमच्या उडपी देशजेक दुसरो गोवली जावन आमचे अदीक मानादीक दोतोर लेस्ली क्लिपेट सोजा आमचे मदें आसात. आमचो उडपी देशचो नवो आनी दुसरो गोवळी बाब दोतोर लेस्ली सोज साद्या स्वभावाचे, हस्त्या मुखामळाचे, उक्त्या मनोभावाचे, मैपासी सळावळीचे, सर्वांक सांगाता वर्ण वेचे आनी एकवटीत कालेतीचे, शैक्षणिक प्रगती करचे, साधन समग्र करचे आनी भोव शातिवंत गोवळी बाब. थोड्या म्हयन्या आदीं शिरवां फिरगजेचे फिरगज याजक आनी शिरवां वारड्याचे विगार वार जावन आशिल्ले भोव मानादेक लेस्ली सोज बिस्प जावन नेमक जातना सगळेच शर्मेल्ले. आपूण आसकत ना फावो आनी किरकोळ म्हूण भोगल्यारी देवाच्या आपण्यांक तांणी येस म्हळें, वय म्हळें आनी तांकांच सोम्याक समर्पिलें. वर्तें तांचें आध्यात्मीकपण. बिस्प लेस्ली सोजाच्या गोवळीक सेवेचो देय हो मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत 20 आनी 9 वळ म्हणटा, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, म्हजेत हांव शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हो भोव अपुर्वयाच्या ध्येया मुखांतर आमच्या गोवळीक सेवेचो दिश्टावो गोवळी बाप आमकां दाखयता. उडपी देशेत तांची सेवा न्हय अधिकाराची वा पदवेची, बघार खालतेपणाची, काकुळतीन आनी मोगाचे सेवेन भरलेली म्हणले ते आमकां स्पश्ट करतात. ते गोवळी जावन नेमक जाल्लेंच मागण्यान आनी ध्यानान तांणी तांची गोवळीक सेवा सुरू केल्या. तांकां समजोवंक हांव चड लांब काण घेना, वेळ इल्लोसो वेळ तांचे एम्ब्लेम लांछनां म्हणटा आमी ब्रिदां ती समजोवंक प्रयत्न करता. तांचो गरजेचे संकेत आमच्या गोवळी बापांनी ते उपयोग केल्यात. पयलें पारवो पवित्र आत्म्याचो संकेत. तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तांकां नेमलेले गोवळी म्हणून आनी तो अर्थ जाता. दुसऱ्यान जेजूचे भोव पवित्र काळीज. बिस्प लेस्ली जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज येरमाळ गावचे. आमच्या देशीचो गोवळी जावन मोगान, काकुळतीन आनी घालत्या काळजान जतन घेवंक तांचे आपणे आसा म्हणून आमी समजूं येता. तिसऱ्यान पांय धुवचो संकेत. क्रिस्ताच्या सेवेच्या मुखेलपणाचो उगडास हाडटा. खालतेपणान आनी बळेपणान जिवोवचो तांचो जिनोस. बलात्कारान न्हय, बगार सेवेच्या मनोभावान. चवथ्यान मरी माय. पात्रोन मिलार मायेच्या मार्गदर्शनान देवाच्या कुशे खालतीमान घालून वचूंक ते भोव आशेतात आनी आमी तांच्या शेळयांनी तशें करूंक जाय. तांचो ताळो आमी आयकोंक जाय. पांचवें सिनोदपणाचे वाटेर सांगाता चमकोवची पवित्र सभा रचच्यो तांचो इरादो. फाटल्या 3-4 वर्सां जावन सिनोदपणाच्या वाटेर वेच्या विशय म्हणटा आसतना आमच्या बिस्प लेस्ली सोजान जायते पटी म्हणलें आसा, आमी कांय करचें नाका, आमी करया एकच काम, सांगाता चमकोवची पवित्र सभा आनी हीच म्हजी आशा म्हण ते सांगतात. मोगाच्या न्हू, तांच्या अपेक्षे प्रमाणे तांची गोवळीक सेवा भोळ्या आनी खालत्या काळजान गोवळीक सेवेंत जावं म्हूण आमी देवा लागीं मागया. मोगाळ फिरगजकारांनो,
बिस्प लेस्ली क्लिफर्ड सोज जंय ते गेले थंय ते शिकले. जण एकल्याचे मन ते जिखले. मेळोन मेळो कुरोव मेळो कांठे भरवशान ते अचल उरले. निती शिस्तेक सोडदोड नासली. दुर्बळ्यां थंय कणवळाय तांचे थंय वाडली. चालती खालती देवाक मानली. अबळे आतां तांकां हांगा हाडून पायली. युअर एक्सलन्सी, heartfelt congratulations on your appointment as the second bishop of famous Udupi Diocese. We welcome you with joy and assure you of our praise as you begin this new wonderful ministry. Lord Bishop, welcome to your new home, Milagres Cathedral. We, the parishioners of Kalyanpur Milagres, look forward to walking together in faith and serving the church under your pastoral guidance. May the Holy Spirit guide you in your new mission as your shepherd of the Diocese of Udupi. मोघाळ गवळी बापानो, तुमच्या गवळीक सेवेच्या दिश्टाव्याप्रमाणे उडपी दिवसींत तुमची सेवा नाही पदवेची, बगार खालतेपणाची, काकुळतीन आणि मोगाच्या सेवेन भरलेली जावं म्हण आमी सरेस्परतालेक मागता. प्रत्येक जाण अभिनंदन तुमकां गवळी बापानो. उल्हास तुमकां बिशप लेस्ली डिसोजा. शुभाशय तुमकां आमच्या गवळ्या. तर ह्या गवळ्या सांगी आमी आसा म्हण सांगून प्रत्येक जावं तांचे मिसांव लांब आसा. जबाबदारेचें पंथानाचें आमचे नीज जावन सहकार आसा. आमचे मागणे तांकां आसा तर ते सकता की तांकां ते बेसांव जाता. तर आमी जोरान क्लॅप करून तांकां बरें मागया. आमच्या नव्या विंसून आयिल्ल्या गवळ्याक आपल्या मोवाळ उतरांनी उल्हास पटोवन तांच्या फुडल्या गवळीक मिसांवां बरें मागल्या. आमच्या रेक्टर बापांचो उपकार भोवता. देव बरें करूंक म्हणटा. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मोजें काळीस तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मोजें काळीस तुज्या काळजा सारकें. एरमाळ म्हणल्या ल्हानशा हळ्ळींत कश्टी कृशिकां आनी वखलांची आसोन क्रिस्ती मौल्यांनी क्रिस्ती कुटुंबां आनी जिवीत रुपीत कर. आज एरमाळच्या सोजा गेले कुटाम ह्या नव्या गवळ्या पासत संतोष पावता. कित्याक आमी सर उडपीची देव प्रजा ह्या आमच्या नव्या गवळ्या पासत संतोष पावता. बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हणल्यार देय गितां सवें आमचो नवो गवळी अदीक मनादीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड काडला आसता. दियेसीचो गवळी जावन बिस्प क्रिस्ताचें याजक प्रवादपण आनी रयाळपण मिसांव तिदोडे मिसांव चलोन व्हरता. हो आमचो गवळी तोटाचो गवळी म्हणून नांवाडला आनी आमच्या उडपी दियेसीक हो नवो गवळी नवो बरवसो हाडला. आमचो गवळी जिप्पू सेमिनरींत प्रोफेसर जावन वावर करता आसतना तांचो एकलो स्टुडंट आतां पाद्राप तो म्हजो इश्ट. ताणें म्हाका म्हणचें आसलें यो बिशप इज ए इंग्लीश बिशप म्हण. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय टॉक सुरवात करूं दी शर्मा वाचो युवा जणांकी समजचे आनी इंग्लीश भास गोत्ता असल्यांकी समजचे म्हणल्या खातीर बिस्प परत आनी परत कोंकणी आनी इंग्लीश भास वापरता. देखून सांचो स्टुडंट जेप्पू सेमिनरीचो म्हजो इश्ट यो बिशप इज ए इंग्लीश बिशप म्हणटालो. अम्रू खासो सुडसुडाय कसो लोकां थंय वेसो हो गवळी आमचो. अम्रू खासो सुडसुडाय कसो लोकां थंय वेसो हो गवळी आमचो. तर आतां आमच्या गवळ्याक आयकोवया. डियर बिशप, आय रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस. फिरगस गवळीक मेळचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच 20 गवळीक आयोगाची संयोजकी रेक्टर बापा सोवे हांगासर आमच्या नव्या गवळ्याक उल्हास पटोवंक सांगता विनंती करता
फिरगस आर्थीक समितीच्या तर्फेन मनेस्त जेफ्री डायस मुखार येवचें आनी आमच्या नव्या गवळ्याक आमी संतोशान हांगासर आतां अभिनंदन आनी उल्हास पटोवचें. वेळ जालो मू ना तशें जाल्यार हांवें एक अर्दें वर काण घेवया की नाका बो म्हणून घात. सो वॉट एवर इट मे बी मोगाच आमच्या कथेद्रलाच्या रेक्टर बाब भौमानादीक फर्डिनांड गुन्साल्वीस फाल्यां म्हणशेरी ह्या परवा म्हणशेरी सहाय्यक याजाक मानादीक बाब प्रदीप कार्डोसा कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर युअर ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी. आणि सांगात असं फिरगस गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक आयोगाची संयोजकी आणि सांगात असं फिरगस आर्थीक समिती आणि फिरगस गवळीक मंडळीच्या संदेनो आणि जमलेल्या सर म्हज्या मोगाच्यानो पयल्यान पयलें तुमकां हर एकल्यांक म्हजे प्रणाम. एक लाभ दिवेत कोणा आज अधिकृत तरान ह्या फिरगजेच्या कंपाऊंडा भितर हांवें पांय दवरले. पांय दवरता आसतना पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांत हांव न्हू इल्लेशें दांत जडिल्लीं पर्यंत आसलीं. सो हर एकल्यांनी तुमी बरो येवकार मागला. भुरगीं आसलीं, आल्तार भुरगीं आसलीं, चलयो आसले, युवा जाणां आसलीं, ICYM, YCS आनी सांगात आस आमचे वेगवेगळ्या संघ आमचे हर एकले तुमी आसले. तुमच्या बऱ्या मनाक उक्त्या स्वभावाक आनी आपुरबायेच्या स्वागताक हांव तुमकां हर एकल्यांक देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. बरें म्हाका फुलां जेले घाले, फुलां तुमी अर्पिलीं, शॉल तुमी पांगरलें आनी सन्मान तुमी केलें. आपुरबायेन रेक्टर बाप आनी सांगत आस तुमच्या सहाय्यक आसा बापानी उतरांनी म्हाका मस्त वयर दवरलें. ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांवें सांगचें इतलेंच कितें म्हळ्यार तुमच्या सांगात हांव हांगा आसा, तुमचें बरीच जावन आसा. जावं पुरो इल्लें तांबडें दिसता आनी इल्लेशें हेणें तेणें घाल्लें दॅट्स ओके, पण उरिल्लें सगळें आसा. पण पयल्यान पयलें हें सगळें कार्य जालां पळय तें म्हाका कळीत ना, पूण हे 3 म्हयन्यांनी सगळें घडोवन गेलां. देखून हांवें केदाळे म्हणच्या देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. देवान मोन केल्यार कितेंय जाता आनी तें म्हजें तें रुजू जालां. हांवें स्वप्नांत चिंतून आज हांव हांगासर येतलो आनी म्हजे विशयी तें सगळें तुमी सांगतलात की म्हणून, पूण मिलार मायण आनी आमच्या देवान हें सगळें जारी केलां. देखून देवाक हांव अर्गां दिता, ताची महिमा गायता आनी सांगत आस ताचो आदार करपा आनी बेसांव आशेता. हांवें थोडींच उतरां सांगत जाय. पयलें जावन आसा ही कथेद्रल आनी ही मोगाची फिरगस कवळी बापांक कित्याक ताची फिरगस आनी कथेद्रल केदाळे ही एक मलगडी फिरगस आनी देवान आशिर्वाद घाला. उडपी दीस जातना उडपीचे कथेद्रल जावन मिलार फिरगस कथेद्रल फिरगस जावन त्या दीस घोशीत केल्ली आनी ती कथेद्रल. देखून तुमकां मोगाच्या कथेद्रल फिरगस करणो अभिनंदन आनी उल्हास कित्याक परत आनी एक गवळी फिरगस ह्या जाग जावन हांगासर आयला आनी तुमी स्वागत केलां. तशेंच तुमच्या सेवेक विशेश जावन फाटल्या म्हज्या वर्दी समायर तुमी जायतो वावर केला. सगळें कॅम्पस बरें केलां. हर एकल्यांनी आमी हेंच्या बऱ्या आनी तुमचे भाग इतलें गे 33 गवळी बाप हांगासर भितर गेले. तितलेंय न्ही कार्दिनाली आयिल्लो, तितलेंय न्ही नन्सी आयिल्लो. हे वर्तें भाग आमच्या पवित्र सभेक आनी विशेश जावन कथेद्रलाची तुमकां हर एकल्यांक देखून तुमकां अभिनंदन पाठयता, उल्हास दिता. ह्या सर्वांचे मुखेलपण घेतले रेक्टर बापानी. ही वॉज द कन्व्हिनर ऑफ ऑल द कमिटीज. देखून हर एक आपुरबायेन
शिस्तेन सुसूत्र तरान सगळें जालां आनी हर एकल्यांच्या तोंडातावन बोरीं उतरां वाडल्यांत. ही बोरीं उतरां वाडोवंक कारण कोणें पळय सुकोवन घेतलें आसा ताणें आपुरबायेन काम केलां. देखून DCC तर्फेन म्हजे तर्फेन आनी सगळ्या आमच्या मिलार फुरगेचे तर्फेन भोवमानादीक बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस तुमच्या मुखेलपणाक अभिनंदन, उल्हास, उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच तांकां सांगात दिला सहाय्यक ह्या बापाक, पूण तांकां मस्त वावर आसा आनी मुखार. देखून तांकां 4 वर्सां भितर पयलो फिरगज ह्या जाग चल्लो म्हळ्यार बाब प्रदीप कडोजा. कारण कितें म्हळ्यार हांवें ताचे कडेन विचारलें, तूं एक कडेन वचून काजी तोर जावन स्टडी करताय की या फिरगज ह्या जाग. हांव फिरगज ह्या जाग जाता म्हणून फिरगज ह्या जाग जाल्यार म्हणना शिकोवंक आसा म्हळें. ऐकलें मो, कित्याक आतांच्या ह्या जागांनी शिकोवंक आसा, वयर येवंक आसा, वावर करूंक आसा आनी सगळें. आनी ती शाती प्रदीपाक आसा. देखून तें सगळें ताणें करून दाखयलां. देखून ताका हांव उल्हास दिता, बरें मागता. आनी यू आर द फर्स्ट पॅरिश प्रीस्ट विदीन 4 years यू आर गोईंग टू एज्युम द ऑफिस. खोडयालचे मस्तू जाणटाचेर मोसो पावतात, कित्याक 8-9 वर्सां जाल्यार आनी कितें खंय आसात. पूण तुका एक जबाबदारी सुलाबायची न्ही, मस्त कश्टांची पाठिंबो दिया. हांगा मस्तू जाणांनी कांय काणगे नासतना कुमोक केला खंय ती कुमोक ती जाय पडटली आनी तुमकां तो भेटतलो. देखून सहकार दिया. आय विश यू द व्हेरी बेस्ट. तशेंच हांगाची फिरगज गवळीक मंडळी आर्थीक समिती आनी सगळे तुमी आसात, तुमी कुमोक केला. निमाणें हांवें सांगचें इतलेंच, म्हाका हांगा साबारपुटी येवंक पडटलें आनी हांव येता, कित्याक तुमी म्हाका मोगाची हांव तुमकां. पूण हांगासर इल्ली बदलावण जाला. नवो बिस्पूत बदलला, बिस्पूत बदलतना उरलें बदलता गिना बदलता मू. देखून इल्ली बदलावण आमी केल्या. थोड्यांक संतोश, थोड्यांक बेजार आय. बट चेंज नीड टू हॅपन बिकॉज दॅट शूड बी. देन ओनली देर इज ग्रोथ, देर इज समथिंग न्यूनेस, इजंट इट? अँड आय फॉलो दॅट प्रिंसिपल. देखून उडास वरा. देखून इल्ली बदलावण केल्या. आनी बदलावण कितें म्हळ्यार तुमकां नवो रेक्टर येता, येदोळूच तुमकां सांगलां. आनी आतांचो रेक्टर हांव शिरवां ते लागीं वेता, पर्नाळाक वेता. आनी पर्नाळ बरो जागो, कित्याक थंयसर मस्त गर्नाळ मारयत. ते गुडो आनी पुरो मस्त आसा आनी मस्त बाप फळडी थंयसर वतले आनी थंयसर वतले. पूण एक मात आमकां ह्या जागांक इतलें कितें आमकां दिलां तें आमी खाण घेता, आपुरबायेन स्विकार करता. खंय आमकां धाडलां थंयसर हांव सत्य हांव तुमकां सांगता. हांव माउंट रोज आसलो, तुमकां कितल्या सुशेगाद मोगान आसलो. मेच्या 15 तारखेर बिस्ता येवन म्हळें मेच्या 29th तुवें शिरवां आसा गडगडो मारल्या बरी जाल्या. म्हाका कांय प्रिपेर करूं, म्हाका आणकी टायम आसलो. पूण हांव इल्लो वेळ काण गेलो. मागीर तुमी सांगल्या उपरांत तुमच्या कुशेक कल्ती मान घालता म्हूण गेलो. पूण परिस्थिती कांय बरी नासली शिरवांची. कोणीय वचोंक आयकनासलें. बाप फाटीक धडी येतालो म्हणना न्ही. म्हणजे कित्याक म्हळ्यार परिस्थिती तशी आसली, म्हजी भलायकी तितली बरी नासली आनी कालें. पूण वडांनी सांगतना कांय करूंक जायना. निमाणें मे वचय आनी गेलो. कांय जावना, बरेंत जालें. पूण देवाची मांडावळ आसा पळय, कितें म्हण आमकां कळीत ना. थोडे पडे आमकां खुशी जाता, थोडे पडे आमकां बेजार जाता. देखून तुमच्या रेक्टर बापान हांगाच्यान वर्क करतात म्हणून म्हाका तुमकां बेजार जाला. जायजेत 100% ट्रू. ऐकलें? म्हाका शिरवांत हांव धाडूंक बिस्पूस हांव धाडूंक कितें तांकां बेजार. तूं हांगात तर रावणालें काय म्हणून जेवें जायना. देखून कांय करूंक जायना. देखून तांकां विचारलें हांवें. तांणी इल्लोसो वेळ काण गेलो. जायत म्हळ्यार देखून तुमच्या मोगान ते हांगा आसले फाटल्या 12 वर्सां हांगासर रेक्टर बाब सावन आनी ताच्या विगार जेराल बाब सावन आमच्या DCCक जायती सेवा दिल्या आनी आपुरबायेची सेवा दिल्या आनी भोव मोगान तुमच्या सांगात ते आसले आनी जायतीं कामां केल्यात. देखून सगळ्या DCC तर्फेन म्हजे तर्फेन मोगाळ रेक्टर बापानो आनी आदल्या विगार जेराल बापानो आमी सगळीं तुमकां रणी जावन सावन आनी सगळीं आमकां एका काळजा मनान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच अँड वी रिमेन ग्रेटफूल फॉर युअर लव अँड सर्वीस. आनी सांगाताच तुमकां आमी बरें मागता, कित्याक आमी यरमाळ आसूं, पर्नाळ आसूं, मिलार आसूं, माउंट रोजरी आसूं, आमी सगळीं देवाची परसा एकच कुटुंब, एकच DCC. देखून सांगात मेळया, वावुरया. तुमच्या मुखल्या मिसावांक आमी समेस्त बरें मागता. थंयसर वसा. कशें हांगासर मोग दिलो ताचे की सोडीत मोगान आनी थंयसर की मोगान तुमकां स्विकार करतलो आनी अशें बरें आमी करया. तुमीच म्हणलें सांगाता सोमकोची पवित्र सभा आमी सांगात आसा. थंय आसो हांगा आसो आमी सगळे हें करून मात वंजे हय मो आमी सगळे एकत तें आमी करया.
तशेंच प्राध्यापक भशेन हांव सड्ड उलयन आतां काल 4 वर्सां मास जाली आतां तूं उलोवंक सुरू केलें मागीर उलोवंक मेळचें ना मागीर तुमचें सगळें बरें आसा आतां निमाणें हांव कितें आशेता गे म्हणोन म्हाका एक आशा आसा हांव सांते कट्टे आसतना सांगचें जालें ते सांते कट्टे आज आयतार सांतलें तुमी सगळीं इगर्जे सांते करता ते सांतेचे कट्टे नाका सांताचे कट्टे करा म्हणून म्हळ्यार सांत जाया म्हणून आज हांवें मिल आर्गारांक म्हणचें तुमची 348 वर्सांची चरी त्रास खंय बारी खुशी जाली म्हाका कितलीं वर्सां 350 वर्सां आनी 2 वर्सांनी जुबले वसा ऐका ते जुबले वता आसतना हांवें इतलेंत अशें म्हणचें काले जरी एक फिरगज आमच्या दिसाचें मोल कॅथेड्रल आणि तुम्ही म्हणता अभिमान बिस्पाची फिरगज म्हण बिस्पाची फिरगज सगळ्यांक मेल फांक इट इज एन एग्जाम्पल टू एवरीबडी आणि कितें एग्जाम्पल पयल्यान पयलें आमचे थंय पवित्रपण आसा जाय देखून मोइसेक देवान म्हणलें तें जळचें बोलें पळयता आसतना तुज्या पांयांचो वाणो काड म्हणून आतां वाणो आतां मस्त शूज घालता हांवें घाल्यार वाणो काड म्हणून कित्याक हो जागो पवित्र तसो अर्थ आमचें वाणो काडचें तुज्या जिवितांतलें उणेपण पातकी कितें आसा तें खाण देवा लागीं ये म्हणून देखून पवित्र थळ पवित्र जागो देखून तुमचे थंय मोगाचें न्हू मोइसे तसले शेगूण आसूंक जाय देवा लागीं येवंक जाय आनी कितें असाध्य ते देव साध्य करता कित्याक तेच निर्गमन ग्रंथांत 3रो अध्याय 12वी वळ कितें म्हणटा हांव तुमचें सगळें आसतलो म्हणून देखून मिलार कॅथेड्रलच्या हर एका लोकान म्हजे सांगात आसूंक जाय जर तुमी म्हजे सांगात आसल्यार सगळें जाता जायना हे पाकुण्य तोंड उक्तें करून नांत की तुमी म्हजे कडेन नान जाल्यार हांव येता ऐकले मग तुम्ही म्हज्या सांगता आसल्यार नावेला वंदागी जोडीदारे सर्व साध्य ते आम्ही करून दाखयता देखून हांगासर व्हडले आनी हांगासर जायते बोरेंपण जालां पूण आनीकय बोरेंपण जावन आसा एका काळार मिलारची इस्कालां पळय खंयसर आमी आयकलें पयलेंचो आर्च बिस्प आसलो पांगळाचो ताचें नांव कालें कोण मतायस तो आल्फोन्स मतायस हांव पांगळा आसतना केदार सांग थंय तावन ताणें मिलारांक येवचें केलें खंय पांगळा तावन मिलारा केदाळे सांगता तितलें नांव हार्दिक ओके हांव मिलारा येवना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तशें दिसतालें पूण आदले देखून देर वॉज अ नेम फॉर मिलाग्रिस स्कूल्स अँड इन्स्टिट्यूशन्स अँड दॅट हॅज टू कम अप रिमेंबर दॅट नथींग इज इम्पॉसिबल देखून आमी इल्लीशी बोट लावण करूंक पळयली आमचे सांगात सुदारसून आसा आमचें मन इतलेंच आमकां थोडे मुखेली जाय म्हळ्यार विगार न्ही प्रिंसिपल जाय आनी ताच्या बरोबर कोण परत जाय बोध लावण जाय थोडे पडल्यार म्हणटा आमचे कडेन कांय करूंक जायना हें नो नथींग इज इम्पॉसिबल पूण आमचे थंय क्रियात्मक चिंतप जाय क्रिएटिविटी जाय इनिशिएटीव जाय चॅलेंज जाय धैर्य जाय रिस्क जाय नाजाल्यार कांय जायना केदाळे म्हणचे आमी म्हणचे गेले जाल्ल्या बरी जाता म्हणून जाल्ल्या बरी कांय जायना केल्ल्या बरी जाता करा न्ही कित्याक जायना म्हाका जाल्ल्या बरी जाता बिस्पो नाका आतां केल्ल्या उपरांत बोबाट घाली जेत्ता हांवें वय मो घाली जेत कांय ना हांवें सांगचें हांव करता तुमी करा म्हणून लेट अस वर्क टुगेदर फॉर दॅट रिजन कम टुगेदर जॉइन युअर हँड्स वी विल सी टू इट दॅट मिलाग्रिस चर्च मिलाग्रिस कॅथेड्रल Milagris institutions, everything that is called Milagris will be like Milarmai, Japanchi Mai. Miracle. Within couple of years, we will see miracles do happen here. And all of you are together, along with every diocese, we will do something wonderful. Then only God blesses us. If God blesses, nothing can stop us. Once again, I wish you the very best. Thank you for welcoming me. Thank you for everything. Thank you once again for it. So I come, I stay here, and I will see to it that we are together. And together with you, we build up our diocese. Kite amcha goli bab Gerald Isaac Lobon भोव कष्टांनी त्यागान अपूर्बायन केला आज ते हांगाचे गोळी निवृत्त म्हणटा पण फाटल्या 14 वर्सांनी तांचे सगळ्यांची वितरण दिला आणि विशेष ह्या कॅथेड्रलांत येवन देखून तांचो उडास काडटा ते नान तांगा ते बँगलोरांत आसा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डायसिस ऑन बिहाफ ऑफ द मिलाग्रिस कॅथेड्रल एंड ऑल ऑफ यू एंड ऑन बिहाफ ऑफ मी आई कंग्रॅच्युलेट Bishop Gerald Isaac Lobo, Emeritus Bishop of Udupi, for his service, for his sacrifice,
and all that he has done to the diocese and to the cathedral. May God bless him, keep him healthy, happy, and always doing the will of God. Once again, thank you one and all. आपणा गवळी जावन मिसलेल्या देवाक वाखणून आपणाक हांगासर आपोवन हाडल्या मिलार मायेक वंदून आनी आयच्या दिसा आपणा उल्हासकारी मांडून हाडल्या समेस्तांक देवपर्जेक आनी याजकांक वाखणून देव बरें करूंक म्हणल्या आमच्या गवळी बापांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू डियर एक्सलन्सी. उदेन तिच्या रोमान ती कितली लारां झळकतात, मिणमिणतात, जळमितात बोवारांत दीस आनी रात 24 वरां. आनी ह्या मध्ये हांगासर आसा आमचो गवळी 24 वरांय तो परजे पासत वावुरता आनी मिणकता. ताका परबी पटोवन आतां गायन मंडळी गायन करता रंगीत ताळ्यान.
भोव मधुर तळ्यान गायन गावन आमच्या नव्या गवळ्याक उल्हासाचें गीत गायल्या आमच्या गायन मंडळीच्या सर संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां हो वेळ उपकार बावडसो वंदन म्हणसो. ह्या प्रत्येक दिसा पासत हांव देवाक अर्गां दिता. आमच्या नव्या गवळ्याक आमच्या कथेदलाक पाटयल्याक सांगतस अर्गां बलिदान भेटोवन आमकां तांचे बेसांव लाभशें केल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. दुसऱ्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गवळी बापाक आमच्या आपोवणे स्विकार कर. आमी ओवळीक पटयत आसतना मोगान जायत हांव हांगासर येता म्हूण सांगून आयच्या दिसा येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आपलो संदेश दिवन हांसून आमकां कळयला. तांच्या वाटा मेटांनी चलोवंक आमकां आपलो संदेश दिला आसता. आमच्या नव्या गवळ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू युअर एक्सलन्सी. ह्या सर कार्या फाटल्यान वावुरल्यात आसात आमचे मोगाळ रेक्टर भौमानादीक फर्डिनंड गोन्साल्वीस बाप. मोगाळ रेक्टर बापानो समेस्तांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आसात फिर्गस गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेलिन सुकेरा, तशेंच कार्यदर्शी मानेस्तीन एवजिन रबेलो, मानेस्तीन प्रेमल वीस गवळीक आयोगाची संयोजकी. तुमकां ते गायकी देव बरें करूं. मधुर गितांनी गायन केल्ल्या गायन मंडळीकी ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. जमलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस हांव मागता. थँक्यू ईच अँड एवरी वन ऑफ यू. कळवणी आतां हांगासर निमाणे मोगाळ पुत्रां सवय जाल्ल्या उपरांत गवळी बाप हांगासरच आसता. संघटनाच्यांनी आल्तार भुरग्याच्यांनी तशेंच सोसायटीच्या सर भुरग्यांनी हांव आपयल्या प्रमाणे तुमी येवचें गवळी बापाक उल्हासूचें. आनी भायर वयता आसतना फळाराची वेवस्था केली आसता. समेस्तांनी सुखान आसतना तुमी सेवचें घेवचें संतोशान घरा वयचें. समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागता. उबी रावया. आनी आयच्या दिसा रेशन ह्या भुरग्याच्या ह्या क्रिस्मसाच्या संस्कारा संदर्भी तांच्या वडिलांनी आज रिफ्रेशमेंट दिला. ह्या वक्ताक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. आनी तांचे दुवेसो रायज जाला सो 15th इयर बर्थडे ताका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी सर बरें मागता. तर आतां आमी सोम्याक वांकडून गव्या गीत सोम्याक दिन वाचुया. सोम्याक दिन सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. मोगा परिमिता करो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भाव भयणो हांगासर आमचे नवी गवळी अधिक मनाधिक दोतोर लेस्लीस आमच्या समोर आसात. तर आतां हांव विनंती करता सर्व संघटनाच्यांनी मुखार येवचें आनी संघटना तर्फेन सोसायटीच्या तर्फेन आमच्या नव्या गवळ्याक उल्हास पाठोवचें. तशेंच आयच्या दिसा क्रिस्त प्रसाद स्विकार केल्ल्या कुटुंबादारांनी आपल्या पुता सवे रेशन हाचे सवे रायज जाल्या सवे फुडें येवचें आनी गवळी बाबतान बेसांव मागोवन आशिर्वाद जोडचें. ते उपरांत तयार रावचें. कॅथोलीक सभा सांगत रोज कॉन्वेंटाची सुपेरियर मारिया ग्रापा कॉन्वेंटाची सुपेरियर दयाकन ताणी आतां येवचें. ताच्या ग्रीस डिग्री कॉलेज, मेलाग्रीस PU कॉलेज, मेलाग्रीस कन्नडा हायस्कूल, मेलाग्रीस इंग्लिश मिडियम स्कूल, LVP स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल. Superior Rose Convent, Superior Maria Krappa Convent, Catholic Sabha, SVP, Sri Sanghatan, Secular Franciscan Order, Legion of Mary, Altar Boys, ICYM, YCS, Marial Sodality, Choir Group, Catechism Coordinator. Institutions, Milagris Degree College, Milagris PU College, Milagris Kannada High School, Milagris English Medium School, LVP School, St. Joseph School.
Thank you.